सांग्या मतदारसंघात येवपी सगळ्या खेळा मैदानांचेर भुरग्यां खातीर योग्य साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचे म्हजे ध्येय आसा अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगले। शेनवारा नेत्रावळीच्या केशव सेवा साधनाच्या हॉस्टेलाच्या मैदानाचेर आउटडोर जिमाचे उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। केशव सेवा साधनेचे दुर्गामाता विद्यार्थी वसतिगृह या वसतिगृहाच्या समोर एक पटांगण आसा आणि त्या पटांगणाचेर आम्ही आयज वो ओपन जिम म्हणजे ऑल सीजन वो आउटडोर जिम आम्ही स्थापन केल्लो आसा। आनीक म्हाका दिसता की ह्या जिमाच्या अनुशंगान ह्या वसतिगृहान रावपी जे भुरगे आसात, विशेष करून आमचे ट्रायबल भुरगे, तांकां एक व्यायाम करपा खातीर एक बरी सुविधा निर्माण जाल्ली आसा। हे जिमाचे एक वैशिश्ट्य म्हणजे जे इक्विपमेंट सादारण 12 इक्विपमेंट्स आसा त्या 12 इक्विपमेंटाक जे वजन बिजन घेवपाचें आसा पळय न्ही ते स्वताचेच वजन काडपाचें एक अफलातून अशी आयडिया आनीक एक नवें म्हणजे ताका वजन वेगळें घालचें पडना, स्वताचेच वजन तांणी लिफ्ट करपाचें म्हणजे प्रत्येक भुरग्याक परत परत जिमाच्या ताजे वेट लिफ्टिंग जावं बाकीचें कितें आसा पळय न्ही तें ऑटोमायज जाल्लें आसा आनी हें भायर जाल्लें आसा। तुमी पावस पडून जिम पडून बाकीचें केन्नाय आसा जर जायत जाल्यार अत्यंत बरी एक जिम हांगा तयार जाल्लो आसा। ह्या पंचायतींतले आमी फक्त नेतुर्लेच न्हय तर कावरे मायणा गव्हर्मेंट हायस्कूल मायणा ह्या पटांगणाचेरय घाल्ले आसा आनी आमी हे जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मलकर्णे ह्या 3 जाग्यांनी अशा जिमाची आमी स्थापना केल्ली आसा। तशेंच आमी एक बरो जिम आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सांग्यारय घाल्लो आसा। सो आमच्या जे प्लेग्राउंड आसात त्या जाग्याचेर ज्यो आवश्यक सुविधा आसात ते करून घेवपाचे आमचे मोख आसा। आमी मलकर्णे गांवा भितर इनडोर जिमूय घाल्लो आसा आनी आउटडोर जिमूय घाल्लो आसा। सो ज्यो सुविधा आमच्या भुरग्यांक जाय त्यो निर्माण करपाचेर आमी भर दितात।